नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. फ्रांस आणि स्लोवाकियाची महत्वपूर्ण धोरणात्मक भेट यशस्वीपणान पुराय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतात फ्रांसात आयोजित केल्ल्या G7 शिखर बसकेंत आणि पॅरिसात विवाटेक परिशदेंत घेतलो वांटो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं तरणाट्यां खातीर महत्वाच्या प्रोत्साहन निधीचें वितरण 2446 कोटी रुपयाचो निधी जाला मंजूर. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी IHM योगा 2026 परिशदेचें केलें उक्तावण. फाटल्या 12 वर्सांत आयुर्वेद वैद्यक शाखेंत खऱ्या अर्थान आयल्यात अच्छे दिन. मुखेलमंत्री. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान पुराय देशभरात तयारी नेटान गोंयांत लेगीत योग दिसाच्यो आयोजीत केल्यात कार्यावळी. आणि इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या गोंय फाट्यान आयोजीत केल्लें रक्तदान शिबीर गोंय पुलिसांच्या रिझर्व पुलीस फाट्यान घेतलो वांटो. आता पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस आणि स्लोवाकियाची महत्वपूर्ण आणि धोरणात्मक भेट यशस्वीपणान पुराय करून देशांत परत पावले. आपली भेट भागीदारी आणि फल निष्पत्तीचे फाटभुंयेर ऐतिहासीक थारल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फ्रांसांतल्यान भायर सरतना उलयतना सांगलें. ह्या भेटीची सुरवात भारत इनोव्हेट परिशदेंत जाली. ते उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी एव्हियनात आयोजीत केल्ल्या G7 शिखर बसकेंत तशेंच पॅरिसांत आयोजीत केल्ल्या विवाटेक परिशदेंत वांटो घेतलो. संवसारीक मळावेल्या व्हडल्या कंपन्यांच्या मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यां वांगडा प्रधानमंत्र्यांची सकारात्मक चर्चा जाल्या. आपले इश्ट आनी फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन, फ्रांस सरकार तशेंच फ्रांसांतल्या लोकांनी दाखयिल्लो मोग आनी आदरातिथ्य हे खातीर प्रधानमंत्र्यांनी उपकार ठेयल्यात. भारतीय समुदायाक तांणी ह्या वेळार संबोधीत केलें. फाटल्या 12 वर्सांत भारताचो GDP दुपेट जाला आनी विश्वासू भागीदार म्हण संवसारभरांत भारताचो उदय जाला अशेंय तांणी मुखार सांगलें. 12 वर्ष पूरे हुए, चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है. यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया. साथियों, बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं. 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं नवी दिल्लीत आयोजित एका खासा कार्यावळीत देशांतल्या तरणाट्यां खातीर म्हत्वाच्या अशा प्रोत्साहन निधीचें वितरावण जातलें. प्रधानमंत्री विकसीत भारत रोजगार योजना ह्या महत्वाकांक्षी उपक्रमा खाला ही कार्यावळ जाता. ह्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुमार 2446 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन निधीचें थेट वितरण करतले. एकूण 99,440 कोटी रुपया खर्चाच्या ह्या येवजणेचो मुखेल हेतू फुडल्या 2 वर्सांत देशांत 3.5 कोटी परस चड रोजगाराची निर्मिती करपाचो आसा. ह्या येवजणे खाला देशांतले 1,92 लाख लाभार्थी पयलेच फावट औपचारीक नोकरेंत दाखल जातले. प्रोत्साहन निधीच्या पयल्या पावण्यार पयलींच देशभरांत 15 लाख रोजगाराच्यो संदी निर्माण केल्यात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सिकल सेल म्हळ्यार रक्तशय निर्मुलना खातीर देशांत बरें काम केलां अशा उतरांनी भलायकी खात्याची तोखणाय केली. मध्य प्रदेशांतल्या खांडवा जिल्ह्यांत ओंकारेश्वर हांगा आयोजीत संवसारीक सिकल सेल दिसा निमतान कार्यावळींत त्यो उलयताल्यो. आपले भेटेंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रीय सिकल सेल एनिमिया निर्मूलन मिशन 2047 ह्या विशयाचेर आयोजीत केल्ल्या प्रदर्शनाक लेगीत भेट दिवन पळोवणी केली. सिकल सेल दुयेंसाची तपासणी, निदान आनी उपचार ह्या विशयाचेर हें प्रदर्शन आयोजीत केल्लें. राष्ट्रीय सिकल सेल
एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं, ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह हाणे आज नवी दिल्लीत 26व्या अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट परिषदेचे उक्तावण केले। देशाच्या न्यायव्यवस्थेत फिंगरप्रिंट खूप महत्वाची भूमिका बजायता अशें तांणी सांगलें। देशांतल्या दर एक नागरिकाक भारतीय संविधानान दिल्ले हक्क मेळोवन दिवपा खातीर फौजदारी न्यायप्रणाली खूप प्रभावी आसता अशें तांणी सांगलें। दर एक मनशाच्या शारिरीक सुरक्षितते खातीर तशेंच मालमत्ता आनी सन्मान हांच्या रक्षणा खातीर दोशींक ख्यास्त जावप गरजेचें अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। आरबी ने एक मां की भांति हर राज्य की पुलिस को उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए न केवल प्रेरित किया, प्रशिक्षित भी किया है। और इसी के कारण आज नए कानून लागू करने के बाद एक भी कंप्लेन के बगैर देश के हर थाने में इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट आज नए कानून सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण साझी सिद्धि है। खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसव। सारी प्रजा भूखी मर जा, खेती और किसान बिना। हरियाणा के दिल में संगीत बसता है। यहाँ तो कई जिलों के नाम रागों पर आधारित हैं और हरियाणा के लोक संगीत की जान है वहाँ की लोक परंपरा रागनी। ये है रागनी को जिंदा रखने वाले कलाकारों में से एक, पलवल के करना गांव के मशहूर लोक गायक मनोज कारना। भारत के गांवों की कहानियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम योगा डे स्पेशल में। इस हफ्ते मस्ती की पाठशाला में जानेंगे योगा की पावर जो माइंड्स को बनाती है फोकस। कोबरा पोज करो, धनुरासन करो, हाइट इंक्रीज करने के लिए चक्रासन करो, फेस पे ग्लो लाने के लिए और चश्मा उतारने के लिए शीर्षासन करो। एंड योग से बना हुआ बच्चा बहुत एक्टिव और मजबूत होता है। सीखेंगे इजी योगा आसना और हेल्दी लाइफ का सीक्रेट। ये ध्यान रखें कि हमारे जो घुटने हैं वो ऊपर की तरफ उठे ना। साथ ही मिलेंगे यंग योगा चैंपियन से। मैं प्रतिदिन 4 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। इस रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज संयोग ह्या ISM योगा 2026 ह्या परिशदेचें उक्तावण केलें। भारताक फाटल्या 12 वर्सांत आयुर्वेद वैद्यक शाखेत खऱ्या अर्थान अच्छे दिन आयल्यात अशें स्पश्टपणान प्रतिपादन तांणी केलें। योग आनी आयुर्वेद हे मनशाच्या भलायके खातीर महत्वाची भारतीय देणगी आसा अशें सांगून ताचें संवर्धन जावप गरजेचें अशेंय तांणी मुखार सांगलें। बरेचशे फावटी सांगता अच्छे दिन कोणाक आयले हे बरेच जण खबर ना म्हणटा। अच्छे दिन आयुर्वेदाक आयले हे सामकें बरोबर आसा। 100 with 10%. इट इज नॉट ओन्ली इन इंडिया बट ग्लोबल लेवलाचेर आयल्या। बट ते अच्छे दीस मेंटेन दवरपा खातीर इट इज जबाबदारी आमची आसा सगळ्यांची। कोण प्रमोट करूं अथवा न करूं बट
फॉर आमच्या खातीर एज अ प्रॅक्टिशनर म्हणून आनी लोकां खातीर फॉर द प्रिवेंटीव हेल्थ चेकअप म्हणा किंवा प्रिवेंटीव हेल्थ केअर म्हणा आमी जितके चड प्रमोट करतले तितके चड लोक म्हणजे हेल्थ विथ आयुर्वेदा कडेन येतले. त्या खातीर म्हाका दिसता आमी चडांत चड जाण म्हणजे अजुनूय जर कोण रजिस्टर जावपाचे उरले आसत जाल्यार टील 5 जुलय आमच्या कडेन आसा. म्हणजे गव्हर्मेंट अजुनूय एक फुडें विचार करूं येता पूण आनी एका म्हयन्या खातीर. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश कार्यकारी समितीची बसका फाल्यां 20 जून दिसा पणजेंत आयोजीत केल्या. केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक आनी पक्षाचे हेर फुडारी आनी पदाधिकारी ह्या बसकेंत वांटेकार जातले. कार्यकारी समितीची बसका ज्या जाग्यार घेतले ताचो नियाळ आयज प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक, आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी घेतलो. उपरांत प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांणी हे बसके विशीं म्हायती दिली. ही भारतीय जनता पार्टीची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मीट आसा ती फाल्यां हांगा जाता आनी पयली स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मीट जेन्ना आमचे नितीन नबीनजी हे पयले प्रेसिडेंट जाले ताजे नंतर आमचे केंद्रीय नेते माननीय एल मुरुगन जे आसा ते आमकां एड्रेस करपाक फाल्यां येतले आनी त्याच बरोबर अनेक विशय जे आसा राजकीय ठराव किंवा सामाजीक ठराव बाकीचे सगळे गजाली आसा ते फाल्यां जातल्यो आनी ते मागीर ब्रीफ करतले. निवडणुके म्हणून आमी केन्नाच खंयचीच गोश्ट पळयलीच ना. आमच्या खातीर रेगुलर डेली प्रोसेस हो जो आमचो काम करपाची पद्दत आसा ती. आमी आयज जिखले आनी आमी हें करता फेस्टिवल साजरो करता अशें आसतना सांजचे त्याच दिसाच्यान आमची रोखडीच फुडले 5 वर्सांची मिटींग आसा ती सुरू जाता. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या MPLD निधींतल्यान काल 18 जून ह्या क्रांती दिसा म्हापशा खोर्लेच्या आस्था ह्या संस्थेच्या आनंद निकेतन ह्या दिव्यांग भुरग्यां खातीर बस लोकार्पण कार्यावळ जाली. खासदार सदानंद शेट तानावडे हांचे हस्तुकी भुरग्यां खातीरची ही बस आनंद निकेतनाक दिली. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार तानावडे आनी गोंय राज्य दिव्यांग आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर हांणी आपल्यो भावना उक्तायल्यो. आस्था सेंटर ऑफ एक्सलन्स हांकां आमी आज MPLD स्किमीच्या माध्यमांतल्यान खासा निधींतल्यान बस दिल्ली आसा आनी तशें आमी सबंद गोंयभर पेडण्यां पासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळ्या स्कुलांनी तातल्या त्यात ह्या आस्था स्कूल हें आसा आनंद निकेतन हाका दिवप हें सगळ्यांत चड वैशिश्ट आसा कारण एक बऱ्या तरेचें कार्य हें पूर्ण मॅनेजमेंट भुरग्यांक लागून करत आसता आनी त्यामुळे हांव तांकां शुभेच्छा दिता, तांकां अभिनंदन करता आनी तांचे धन्यवादूय दिता कारण तांच्यांनी आमकां एक ह्या स्कुलाक मदत करपाक लागून एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी ताका लागून तांकां धन्यवाद. माननीय राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानावडे हांच्यांनी आज हांगा बस आस्था सेंटर फॉर एक्सलन्स फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी ह्या आस्थापनाक दिल्ली आसा. आमी पळयता की ह्या बसीचो उपयोग कसो जातलो हो म्हत्वाचो आसा आनी अशा टायमार तांच्यांनी ही बस दिल्या की ज्या टायमार भुरग्यांचे एनरोलमेंट ह्या स्कुलांनी वाडिल्लें आसा आनी ह्या बसीचो तसो ह्या भुरग्यांक पालकांक खूब फायदो ह्या वाठारांत जी भुरगीं रावता पालक रावता तांकां जातलो. बाब सदानंद शेट तानावडे खूब पयलींच्यान ह्या संस्थे कडेन जोडिल्ले आसा आनी डिसेबिलिटी रायट्सांचेर तांचो विशय जो आसा तो ते प्रामुख्यान राज्यसभेचे खासदार असल्या कारणान राज्यसभेनूय वयल्यावर काडीत असतात आनी ताका लागून म्हाका दिसता गोंय सरकाराक सुद्दां कितल्योश्यो स्किमी ज्यो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो त्यो आमकां हांगा इम्प्लिमेंट करपाक खूब सोपें जाता. भारतीय जनता पक्षाच्या फातोर्डा मतदारसंघातले शेतकार आनी शेतमजुरांच्या हिता खातीर पक्षाचे वतीन सारें वांटप कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांच्या हस्तुकी लाभार्थ्यांक साऱ्याचें वांटप जालें. फाटल्या 12 वर्सांच्या मोदी सरकाराच्या काळांत भारतांत जाल्ल्या परिवर्तनाक लागून देश आत्मनिर्भर आनी सक्षम जाला अशें दामोदर नाईक हांणी ह्या वेळार सांगलें. माननीय नरेंद्र मोदीजी हांकां 12 वर्सां हे लॉंगेस्ट प्रायम मिनिस्टर म्हणून पूर्ण जाले त्या बद्दल अभिनंदन करता आनी त्यानुसार एक आउटरीच प्रोग्राम म्हणून फाटल्या 15 दीस हो प्रोग्राम चालू आसा आनी जो फाल्यां 21 तारखेक योग दिवस आसा त्या दिवसा तो प्रोग्राम सोंपतलो आनी त्या प्रोग्रामाचो भाग म्हणून वेगवेगळ्या सगळ्या मतदारसंघांत संपूर्ण देशभर हो कार्यक्रम आसा आनी तातूंत भितर गोरगरिबांक त्याच बरोबर निडी लोकांक हेल्प करप
ताजो प्रचार आनी प्रसार करप. 12 वर्सां ह्या सरकारान भितर जें कितें डेव्हलपमेंट केलें आसा, जें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें आसा तें लोकां मदीं पावप. त्याच बरोबर शेतकाऱ्यांक प्रोत्साहीत करपा खातीर कृशी धन म्हणून आसतलें, तांची कृशी कार्डां आसतलीं, तांकां सगळें जे वर्साक तांकां पयशे येता तांच्या अकावंटान तांचे चॅकअप करप, तांकां एकदां हांगा आपोवप, तांकां ज्यो कितें सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक मेळटा त्यो पर्यंत करप, अशे हे सगळे कार्यक्रम आसात. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, गोंय फांटो आनी गोंय पुलिसांचो रिझर्व पुलीस फांटो हांच्या जोडपालवान आयज रक्तदान शिबिराचें आयोजन केल्लें. आल्तिनोच्या गोवा रिझर्व पुलीस दळाच्या सभाघरांत हे शिबीर जालें. गोवा वैजकी महाविद्यालयाच्या पंगडान रक्ताचें संकलन केलें. रेड क्रॉस सोसायटीचे अध्यक्ष गौरीश धोंड हांणी ह्या उपक्रमा विशीं अदीक म्हायती दिली. थोडेशे वर्सां पयलीं आमकां सदांच कितें खंय इमर्जन्सी जाली जाल्यार पयलें आमकां लक्षांत येतालें गोवा रिझर्व पुलीस किंवा फायर सर्विसीस नाजाल्यार मिलिटरी. पण आतां दिसून दिसता कितें कॉमन मनीस सुद्दां आज येवन रक्तदान शिबिरांत भाग घेता. कित्याक अवेरनेस ऑफ डोनेटींग ब्लड इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट एंड रिक्वायर्ड. आम्ही कितें करता, हायर सेकंडरी की 18 वर्सां इज मिनिमम एज टू डोनेट ब्लड. 18 वर्साच्या नंतर आमी हायर सेकंडरी, कॉलेज, युनिवर्सिटी हातूर वतात की ते भुरग्यांक तांकां ते रक्त दिवपाची खुबशी उमेद आसता आनी पयल्या फावटी दिवप म्हणटा तेन्नाय उमेद आसता. आनी रक्त दिवन 3 जाणांचो तरी जीव वाचता एका मनशान जेन्ना दिता. 3 जाण वेगळे वेगळे कंपोनंट्स तांकां मेळटा. आयतारा 21 जून दिसा राज्यभरात 12वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतले. ह्या कार्यावळींत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी चडांत चड वांटो घेवचो अशे निर्देश राज्य सरकारान दिल्यात. सामान्य प्रशासन विभागान हे विशीं परिपत्रक प्रसिद्ध केलां. भलायकी आनी सर्वांगीण कल्याणा खातीर सगळे विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, स्वायत्त संस्था आनी महामंडळाचे अधिकारी आनी कर्मचारी हांकां ह्या कार्यावळींत वांटो घेवपाचे निर्देश दिल्यात. 21 जून दिसा आयोजीत केल्ल्या योग सत्रांत वांटो घेवन कार्यावळी उपरांत QR कोडा वरवीं फोटो स्कॅन करून प्रमाणपत्राची प्रत मेळोवची अशें आवाहन लेगीत ह्या परिपत्रका वरवीं केलां. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. जोड़िए नाता योग से, पाइए मुक्ति रोग से. इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हेल्दी एजिंग की ओर कदम बढ़ाएं, योग अपनाएं और उम्र को सिर्फ एक नंबर बनाएं. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. विसो उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचे औचित्य साधून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांक निरोगी आनी सुदृढ रावपा खातीर योगासनांचो अवलंब करचो अशें आवाहन केलां. फिट इंडिया मोहिमे खाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी योगाचें महत्व संवसारीक पावंड्याचेर पावयल्ले खातीर तांणी प्रधानमंत्र्यांचे उपकार आठयल्यात. तांणी आपली संवेदना एका चित्रफिती वरवीं प्रसिद्ध केल्या. नमस्कार. फिट इंडिया कॅम्पेनिकाच्या अंतर्गत मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी इंटरनॅशनल योग डे
हे जगाक दिल्लें व्हडलें गिफ्ट आसा. 21 जुनाच्या तयारी खातीर पुराय सगळे जाण योगा प्रॅक्टीस रेग्युलर करपाक लागलेले आसा. हांव म्हणजे रेग्युलर योगा प्रॅक्टीस सातत्यात करता. हांव तुमकां सगळ्या जाणांक अपील करता की आमकां फिट उरपा खातीर आमकां सातत्यात डेली योगा प्रॅक्टीस करप गरजेचें आसा. इंटरनॅशनल योगा डेच्या निमित्तान एक दीस आमी योग करतलेच, पण सातत्यात स्वता फिट उरपा खातीर आमी पळयता की गोंयांत वाडपी डायबिटीस आसतलें, हायपरटेन्शन आसतलें, ऑबेसिटी आसतलें, हाचेर कंट्रोल दवरपा खातीर डेली योगा करप गरजेचें आसा. हांव म्हज्या ट्रेनराच्या बरोबर डेली योगा करता. समेस्त गोंयकारांनी डेली योगा करचो. हांव परत एकदां इंटरनॅशनल योगा डेच्यो तुमकां शुभेच्छा दिता. तुमी इंटरनॅशनल योगा डे योगा करतलेच, बट ताच्या भायर आमी डेली योगा प्रॅक्टीस करतले, जेणे करून फिट गोवा फिट इंडिया ही कॅम्पेन सगळ्या पर्यंत पावयतले. धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फॉर इंटरनॅशनल योगा डे. एकवीस जून ह्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान पुराय देशभरात नेटान तयारी सुरू आसा. केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या वतीन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये योग विशयक कार्यावळी, जागृताय अभियानां आणि सामुहीक योगाभ्यास हांचें आयोजन जाता. उत्तराखंडात मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी योग दिसाच्या कार्यावळीचो नियाळ घेवन खबराकारांक माहिती दिली. देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी रही है, क्योंकि ये ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की भूमि रही है. इसलिए यहाँ पर योग घर घर तक पहुँचे, उसके लिए हम योग ग्राम बना रहे हैं. हमने यहाँ देश की योग नीति सबसे पहले हम लाए हैं और इस प्रकार के आयोजन चूँकि हर बार योग दिवस से पहले पूरे सप्ताह भर, पूरे महीने भर चलते हैं और बड़े धूमधाम से चलते हैं. ये सभी को प्रेरित करते हैं, सबको स्मरण कराते हैं कि ये स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और इसमें भाग लेना चाहिए. योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए. केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लीत एका खासा बसकेंत सहकारी बँकिंगाचो नियाळ घेतलो. सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल पेमेंटाचेर भर दिवन सहकार मळ अदीक पारदर्शी करचो अशी सुचोवणी मंत्री अमित शाह हांणी केली. अर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून सायबर सुरक्षेचेर अदीक नेट दिवपाची गरज लेगीत मंत्री अमित शाह हांणी उक्तायली. खेडेगांव वाठारांतल्या बँकांनी सहकार सारथी वांगडा स्वताक जोडचें अशें आवाहन लेगीत मंत्री शाह हांणी ह्या वेळार केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक आयटी मळाचेर उदरगत करपा खातीर सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडियाचो विस्तार करपाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रकल्पांक मंजुरी दिल्या अशी माहिती इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या. पटना, बिहारांत केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या जोडपालवान आयटी मळाच्या उदरगती विशीं आयोजीत केल्ल्या बसके उपरांत मंत्री प्रसार माध्यमां कडेन उलयताले. 1,15,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स बिहार में चल रहे हैं. अभी बहुत एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है. आज रेलवे के 2 नए काम जो यहाँ से आरंभ होंगे, एक तो पटना को, पूरे पटना एरिया की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, पटना में नई फैसिलिटीज जो हार्डिंग पार्क है उसमें 5 नए प्लेटफॉर्म का एक नया स्टेशन बन रहा है, पूरा उसका डेवलपमेंट हो रहा है. फतुआ जो कि पटना से थोड़ा सा पास में है, उसमें नया डेवलपमेंट हो रहा है. और आज छपरा से दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चालू होगी. बिहार में बने हुए लोकोमोटिव, बिहार में बने हुए इंजन, रेलवे के इंजन एक्सपोर्ट होने लगे हैं. तो आज 51वां इंजन यानी लोकोमोटिव, उसका एक्सपोर्ट होगा, जो कि बिहार में मरहड़ा से निकलेगा, जो अफ्रीका के एक देश गिनी, वहाँ पे एक्सपोर्ट होके जाए. राज्यांत अंदू पावस पडपाक कळाव जाल्ले कारणान खास करून शेतकारांक हुस्को निर्माण जाला. शेता भाटांची कामां अजून सुरू जावना, ताचो परिणाम पिकांचेर आनी उत्पादनाचेर जावपाची भिरांत आसा.
ह्या फाटभुंयेर पावसाच्या उणावाची सद्यस्थिती गोंय हवामान केंद्राचे मुखेली नहुष कुलकर्णी हांणी दिल्या. दर्यांत निर्माण जाल्ल्या एल निनोचो प्रभाव आशिल्ल्यान पावसाचें आगमन फुडें गेल्ल्याचो अदमास ताणें उक्तायला. 23 जूना उपरांत हंगामी पावस नेमान येवपाची शक्यताय ताणें उक्तायली. अगर हमको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो एल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल ये जो मेनली फैक्टर्स है और ये जो मेनली ड्राइवर्स है, ये इनका इम्पैक्ट इंडिया एज अ होल मानसून के ऊपर होता है और उसका डायरेक्टली पर्टिकुलर एनी छोटे रीजन के ऊपर और एनी सब डिवीजन के ऊपर डायरेक्ट उनका कोरिलेशन और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट निकलना ये इट इज़ उसमें जो स्किल है वो कम हो जाता है. सो अगर एल नीनो का डायरेक्ट इम्पैक्ट गोवा मानसून के साथ का जो स्किल एंड एल नीनो का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया एज अ मानसून के स्किल और सब डिवीजन इम्पैक्ट इसका स्किल वो बहुत ज़्यादा रहेगा. सो विद इन सम पॉकेट्स कुछ रीजन ऐसे भी होते हैं वहाँ पे भी एल नीनो हो या न्यूट्रल हो या ला नीना हो, वहाँ पे भी अपोजिट और वाइस वर्सा भी हमको बारिश मिल जाती है. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. निमाणे खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. फ्रांस आनी स्लोवाकियाची महत्वपूर्ण धोरणात्मक भेट यशस्वीपणान पुराय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावले भारतांत. फ्रांसांत आयोजीत केल्ल्या G7 शिखर बसकेंत आनी पॅरिसांत विवाटेक परिशदेंत तांणी घेतलो वांटो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं तरणाट्यां खातीर महत्वाच्या प्रोत्साहन निधीचें वितरण 2446 कोटी रुपयांचो निधी जाला मंजूर. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी IHM योगा 2026 परिशदेचें केलें उक्तावण. फाटल्या 12 वर्सांत आयुर्वेद वैद्यक शाखेत खऱ्या अर्थान आयल्यात अच्छे दिन मुखेलमंत्री. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान पुराय देशभरात तयारी नेटान गोंयांत लेगीत योग दिसाच्यो आयोजीत केल्यात कार्यावळी. आनी इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या गोंय फाट्यान आयोजीत केल्लें रक्तदान शिबीर गोंय पुलिसाच्या रिझर्व्ह पुलीस फाट्यान घेतलो वांटो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.